विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। ब्रेस्तारा सालेगांवच्या सुमार 50 थळाव्यांनी भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश घेतलो। पक्षांत भरती सुकती येता, मात कार्यकर्त्यान आपलें काम करपाक जाय, पक्षा कडेन निश्ठा दवरपाक जाय। पक्षांत मान मेळटा म्हण ह्या वेळार कुंदा चोडणकर उलयल्या। आरडीएक्स गो खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। सगळ्यात पयलीं भारतीय जनता पार्टीन तुमकां सगळ्यांचें हांव स्वागत करता, तशेंच अभिनंदन करता की आयज बऱ्या वेळाचेर मोठ्या संख्येन तुम्ही भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करता, एक खुदी गजाल आसा। आयज हांगासर तुमचे प्रवेशाचे फॉर्मेलिटीज जातल्यो आनी तुमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सदस्य जातले। भारतीय जनता पार्टी म्हणजे एक राष्ट्रीय पक्ष आसा आनी ह्या पक्षाचे सदस्य जावप म्हटल्यार पासून एक मोठी गोष्ट आसा। आणि म्हणून तुमचे कडेन मागता कशें आसात की भारतीय जनता पार्टी हो एक असो पक्ष आसा की जो पक्ष कार्यकर्त्याचे गुण, कार्यकर्त्याचे काम पळोवन त्या कार्यकर्त्याक वयर वयर व्हरत। पूण ह्या पक्षान म्हाका सादारण सामान्य कार्यकर्ते म्हणून आयज हांगासर म्हाका खूब मोठे मान ह्या पक्षान दिलो आसा। म्हणून तुमचे कडेन एक विनंती करता की जेन्ना आमी एका पक्षान येता तेन्ना आमकां सुक्ती भरती आसता। आज बरी गोष्ट आसा, कारण आमच्या दत्ताराम आनी तेची टीम युवा आसात आणि त्याच्या बरोबर आजचे सगळे जर हांगा जे त्यांच्या बरोबर जी मंडळी आयिल्ली आसा ही जर पळयली जाल्यार म्हाका खात्री आसा की आमकां परवरी मतदारसंघा भितर एक नवीन ताकद त्यांच्या निमित्तान आमकां हांगा मेळिल्ली आसा। हांव तुमच्या सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन अभिनंदन करता आणि बऱ्या पार्टीच्या संपर्कान तुम्ही सगळे लोक आयिल्ले आसात। कारण जशें कुंताताई चोडणकरान सांगलें की भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी भितर कार्यकर्तो व्हडलो जाता आणि तो व्हडलो जावपाक कार्यकर्त्यान जर बरें काम केलें आसत जाल्यार त्या कामाची पावती भारतीय जनता पार्टी सदोदीत कार्यकर्त्याक दिता। पण आमच्या सारको सामान्य कार्यकर्तो सुद्धा उताचो अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष जावपाक पावलो। आमचे नरेंद्र सावयकर हे ह्या गोंयचे दक्षिण गोंयचे खासदार जाले आणि त्यामुळे सामान्य मनीस हो भारतीय जनता पार्टीन जर व्यवस्थित काम जर केलें आसत जाल्यार ह्या पार्टी भितर एखादो मनीस केदोय व्हडलो जावपाक शकता। आणि अशा पार्टी भितर तुम्ही सगळेच जण आज प्रवेश करतात ही बरी गोष्ट आसा। हातूंतल्यान पार्टीक एक नवीन ताकद त्या मतदारसंघात मेळटली। आम्ही खूप दीस चिंतताले की आमकां जर फुडें सरोंक जाय यूथ जाल्यार वी नीड अ पार्टी फॉर पीपल ऑफ द पीपल। सो आम्ही असो विचार करून आम्ही फुडें सरले आणि आज आम्ही असं आमचे साल्वादोर धुमोनाचे म्हाका 100 वयर लोक आज आमकां तेंको दिवन फुडें सरले। हांव आज एकटोच भितर सरपाचो हेंच्या वांगडा ते म्हणत चल आनी 10 जाण सुद्दां भितर सरया। This is the unity we have in Salvador Dumun and we are ready to work for the party. पार्टीचे आम्ही जर हे पहिले आयडियोलॉजी पहिले सबका साथ सबका विकास हे जर आयडियोलॉजी घेऊन फुडें सरले आमचे आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांची आयडियोलॉजी इतली जगभर भारत प्रसिद्ध जाता। कित्याक जाता? बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी आयडियोलॉजी। बीजेपी पार्टी येता हांव खंयच्या पार्टीन नाशिल्लो, हांवें बीजेपी पार्टीचे खूब काम पळयलें, लास्ट 5-6 वर्सां पळयलें। हांव म्हज्या कामकाजान बिजी आशिल्लो, बट आय वॉज ऑब्जर्विंग बीजेपी पार्टी फॉर अ लॉंग टायम एंड देन आय थॉट मे बी दीस इज द रायट टायम टू एंटर नाव विथ लॉट ऑफ पीपल। म्हणून आज आम्ही हांगासर पार्टी प्रवेश केलो।